कित्याक फोंड्यान बदल घडपाची सुरवात आयच्यान जाल्ल्या आमचो आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेट बाब गितेश नायक हाणें 9 तारखेच्या फोंडेच्या बायपोला खातीर आज नॉमिनेशन भरिल्लें आसा आनी तांचें नॉमिनेशन एक्सेप्ट जाल्लें आसा. आमी सगळ्या फोंडेकारां कडेन मागतात की भरघोस्त मतांनी ह्या फावटी झाडूचो बटन दामून आम आदमी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक जैतिवंत करचो आणि एक चान्स आम आदमी पार्टीक, एक चान्स बाब गितेश नायक आणि एक चान्स खरें म्हळ्यार फोंडे शहराक दिवचो. कित्याक इतली वर्सां जे मुद्दे खंयचोच आमदार वेगळ्या वेगळ्या पार्टीचो जावन हे मुद्दे सोडोवंक शकलो ना ते आमी आम आदमी पार्टी तर्फे सगळ्या फोंडेकारांक एक कमिटमेंट दिता की जी कामां खंयचोच आमदार करूंक शकलो ना ती आमी फुडले 8 म्हयन्यांत करून दाखयतले. जर आमचे कडेन ही कामां जाली ना 8 म्हयन्यानंतर परत एक इलेक्शन आसतलें तेन्ना तुम्ही आम आदमी पार्टीक वोट करूं नाका जर आमची आश्वासनां खोटी ठरली तर. पूण ह्या फावटी आमी सगळ्या फोंडेकारांक मागता एक चान्स आम आदमी पक्षाक दिवन पळयात, आमी तुमकां निराश केन्नाच करचे ना. काँग्रेसीचे म्हणणे आहा की आम आदमी हे जे आहा ती बी टीम म्हणटा बीजेपीची आणि अशें कितें म्हणटा तुमी कितें सांगूंक शकता? स्पेसिफीक जाग्यांनीच भोंवता. सपोज जर तुमकां बीजेपीक जर तुमकां व्हरोवपाची आशिल्ली जाल्यार तुमी एक जाणार येतले आशिल्ले अशें तांचें म्हणणें आसा. मी आज फोंडेकारूच म्हणटा की फोंडेच्या बायपोलान 2 बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसा आणि एक आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा. जे 2 कॅन्डिडेट वेगळ्या वेगळ्या पार्टींचे आसपाचे एक संवंग करता ते फाटली 4 वर्सां बरोबर सत्तेर नाशिल्ले, ते सरकारान नाशिल्ले, बरोबर तांची युती नाशिल्ली. इलेक्शना पयलीं तुमी रेजिग्नेशनाची नाटकां करतात, वेगळ्या वेगळ्या पार्टीचेर नॉमिनेशन घालतात. हे कोणें फोंडेकारांक पिशें करपाक? फोंडेकार सामके शाणे आसा, तांकां सगळें खबर आसा आनी फोंडेकार हेंय जाणा की हाच्या भितर कोणीय निवडून आयलो जाल्यार सुद्दां ह्या दोगां पैकी कांय कामां जावपाची ना. हांचे फक्त हे सत्तेचे खेळ. फक्त आम आदमी पार्टी लोकां खातीर काम करतले हे फोंडेकारूय जाणा आनी आमकां फूल विश्वास आसा की 9 तारखेक भरघोस्त मतांनी फोंडेकार झाडूचो बटन दान बाब गितेश नायकाक जैतिवंत. ओके गितेश, आता तुम्ही आयज फॉर्म भरलेलो आसा, सो कितले उत्साह आसा आनी हाऊ डू यू सी दिस बाब? आमचे आतां 2 दीस कॅम्पेनींग स्टार्ट जाली आनी सगळ्यां पेक्षा आमकां दिसता म्हाका चड सपोर्ट मेळटलो असो दिसता. सो कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुका घराघरांत जेन्ना तुमी भोंवता तेन्ना कितें आयकूंक मेळटा? डोर टू डोर आमी जेन्ना भोंवले तेन्ना प्रत्येक घरांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. जसं जेन्ना तुमी आतां जशें बायपोलाक आतां इलेक्शनाक उबे रावल्ले आसा, फोंड्या खातीर कितें प्लॅन्स आहा तुमचे? फोंड्या खातीर पयलीं आमी आमचो मोटो आसा की पयलीं आमचें आयडी हॉस्पिटल आमी पयलीं वेवस्थीत चालीन लायतले. कित्याक आयडी हॉस्पिटल जालें आतां कितके वर्सां बांदून जालें, बरें ब्युटिफूल बांदलां. म्हणजे ब्युटिफिकेशनाचा कांय अर्थ ना जेन्ना तितून हें ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना, आयज ब्लड बँक ना. सो आमी ते करपाक तो इश्यू पयलीं फर्स्ट सॉल्व करतले विदीन 6 months ऑफ अवर टायम. ओके, इश्यू जे आसा ते काँग्रेसीन म्हणजे आता केशर पाटील काँग्रेसीन ते सातत्यान तेणें फाटले 4 वर्सां हो इश्यूज ते घेत आसा आनी आम आदमी पार्टी आता सेम सब्जेक्ट घेवन मुखार तुमी पब्लिका मदीं वता जाल्यार इट लुक्स लायक कॉपी पेस्ट. न्ही, कॉपी पेस्ट असो न्ही, तो 4 वर्सां जाल्यार करता आसतलो. आमी आज म्हणटा की आमकां फक्त एक आम आदमी पार्टी तितकीच एक्टीव गोंयांत आशिल्ली न्ही. पण आमी कितें म्हणटात, गेली 4 वर्सां जर तो विशय काडटा जाल्यार कितें डेव्हलपमेंट जालो, कितें फरक पडलो? इनफॅक्ट हांव म्हणटा केतन भाटीकारा जर म्हणटात तुमी 4 वर्सां इश्यू काडटालो, केतन भाटीकर सोडूनच दिया. केतन भाटीकर हे सरकाराचो भाग आशिल्ले बिकॉज ते एमजीचो पार्ट आशिल्ले. कितें फरक आयलो, कितें फरक पडलो? इश्यूज काडले आमी गेले आमी मानतात आमी उशिरा स्टार्ट केला, पण आमी सुरवात केला आनी जे फोंडेचे इश्यू आसा, ज्वलंत इश्यू आसा, त्या सगळ्या इश्यूचेर आमी येतगीर खंय तरी आमी वाचा फुडला. आमी येतगीर त्या इश्यूचेर आमी जेन्ना नागझरीच्या रस्त्याचो इश्यू काडलो तेन्ना सीएमाक हांगा येवन हेजेर काम करचें पडलें. नागझरीचो इश्यू सॉर्ट आवट जालो, रस्तो जालो, नागझरीचो इश्यू जालो, बाजारांत ओपन सिवरेज व्हांवताली. प्रोसेस वो कंटिन्युअस प्रोसेस असता. आमी दर खेपे लोकांकडे वता, आमचे मुद्दे मांडटा. केन्ना केन्ना रिस्पॉन्स बरो मेळटा, केन्ना केन्ना रिस्पॉन्स बरो मेळना आनी हे सगळ्यां कडेन घडटा, कळ्ळें. पूण एज अ पॉलिटिकल पार्टी आमकां कितें जाय तें लोकांक फटोवपाचें आनी लोकांचे प्रश्न मांडपाचे हे आमी केन्नाच बंद करूं ना. ते आमी करीत रावल्या आनी ते आमी करीत रावतले. लोकांचो कितलोय रिस्पॉन्स मेळूं ना मेळूं, पॉयंट जे इश्यूज जे रेज करपा जाय ते इश्यूज रेज पॉलिटिकल पार्टी करीत रावतले
आनी तितून कांयच येना म्हाका सांग आतां प्रचारात चडशे भायले सगळे भायले दिसता फोंडेची कोणूच दिसना चडशे येतले सगळे जाण वेंजी हाऊ डू यू सी दिस जेन्ना तुमी आयज आसा नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक तुमच्या कॅन्डिडेटाचे येयल्ले सो हाऊ डू यू सी दिस पोंडा आज बायपो पयले सातेर आपके पोंडा लोकांक आज एक ऑप्शन दिल्ल्या की बीजेपीक वोट मारचो या आम आदमी पार्टीक मारचो हिंगा आनी कोण ना बीजेपीको 2 जाण कॅन्डिडेट आहले एक तांकां एमजीपी आहलो आनी तो एकोमोडेट करपा जायना म्हणून तो सोडून आयलो आनी हिंगा भेदभाव करनासतना एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलो हा जे कोणाक दिसता आज एलपीजी सिलिंडरा प्रॉब्लम हा तो प्रॉब्लम कोण क्रिएट केला कोविडा प्रॉब्लम जाले लोक मेलो कोणाचेर राग काडटलो सो हो बीजेपी सरकारान जी प्रॉब्लम केले आनी बीजेपीचे जर कोणा राग आहा कोणा वोट मारचो एमजीपीक मारचो एमजीपी उडमान एस्टेक मारचो हांव सदां म्हणटा हो सरकार जो आहा हो कन्वर्जन सरकार हो आज शेत कन्वर्ट करता दोंगर कन्वर्ट करता हेणे एमएलए कन्वर्ट केले ते जाय तेश करता शेत आहा ते दोंगर करता दोंगर आहा ते शेत करता ते आहा ते सेटलमेंट करता तो तेका जाय तेन्ना तो एमएलए वता जाय तेन्ना तो कॅन्डिडेट दिता हो कन्वर्जन सरकार आज कन्वर्जन करपा जाय म्हणून हाडले आतां परत तो कॅन्डिडेट तांणी धाडलो अशी कन्वर्ट करपाक तो जर तरी लोकांनी आज चिंतपा जाय हे कन्वर्जन सरकाराचे ट्रेंड आणि हे ज्यो पार्टी तांकां सप्लाय करतात तेंगे ट्रेंड 2 टर्म जाले 2 टर्म अशीच परिस्थिती आहा सो कितले आमचेर तुमी एलिगेशन घाला आमचे बट वी आर गिव्हिंग यू अ क्लियर डिरेक्शन हांव बीजेपीक गेलो ना हांगा वचय क्रुजूया 2 जाण आमदार आहाय कितले जाण उडमान जायना आज जरी तरी हे कॅन्डिडेट आनी हे सीट जरी तर लढपा जाय आशिल्ले जाल्यार इम्पोर्ट करून असो लढपा जायनाशिल्ले मनीस आसना आल्लो हे मुद्द्याचेर आज राजकारण जावपा जाय हे मुद्द्याचेर आज पोंडा इश्यूज जे आहे पोंडा इश्यूज जे आहे ते आज पोंडा इश्यूज सगळे फुगार जाल्ले आहे आनी अशें गोंयाय फुगार जाल्ले दिस इज जस्ट 8 months or 9 months इलेक्शन 9 म्हयन्या इलेक्शनाक जरी तरी आमकां एक फ्रेश फेस दिवपा जाता इट इज नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म इट इज अबाउट लॉंग टर्म आख्खे गोंयभर एक भंडारी समाजाक जरी तरी आमी चॅनलायज करपा जावो जाल्यार वी नीड यंग भंडारी ब्लड वी डू नॉट वॉन्ट ऑलवेज फॅमिली राज परत चल नुकोन नातू नुकोन मागीर नात्या परत दिस ट्रेंड हॅज टू स्टॉप समवन हॅज टू स्टार्ट इट हॅज स्टार्टेड बेनावलीम आनी वेलीन हॅज टेकन द लीड वी आर स्टील हियर इट इज नाव कमिंग हियर वी आर हॅव्हिंग गुड पीपल वी आर गोइंग टू प्रमोट गुड पीपल आज हे लोकांक जावपा जाय हितून घुसपावपा आनी काय ना आनी घुसपावन कित जातलें घुसपावन सिलिंडर आज 1000-1500 तो 2500 जातलो आनी उडी मारपा चान्स कोणा आहा शक्यताय कोणा आहा चान्स दिवपा जाय न्हू 8 म्हयन्या चान्स दिया 8 म्हयन्यांक चान्स दिया आम आदमी पार्टीक 8 म्हयन्यान जरी तरी ही पार्टी एक बदलाव दाखयना पोंडा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार 2027 तुमकां जाय तेका दिया आनी आमी मुखार हेच उलोवपाक हीच आश्वासन म्हज्यान दिवपा जाता पोंडा लोकांक तुम म्हाका पळयला तुम म्हाका टीव्हीर पळयला असेंब्लीन पळया गोंयच पासत पळयला चान्स दिया 8 म्हयन्याक चान्स दिया गितेशाक वोट मारा आम आदमी झाडू सिंबलाचे वोट मारा मुखावयल कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आमी डिलिव्हर करता या करना जाल्यार 8 म्हयन्यान तुमकां जाय ते डिसिजन दिया पूण गिव अस अ चान्स डू नॉट जज अस डू नॉट क्रिएट पॉलिटिक्स बट गिव अस अ चान्स गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी वी हॅव गिवन अ फ्रेश कॅन्डिडेट आमी इम्पोर्ट कोणा करूना आमकां इम्पोर्ट करपाक जायत आशिल्ले सो गिव अस अ चान्स लेट अस फायट दिस इलेक्शन लेट अस इन्क्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द आम आदमी पार्टी अँड लेट अस शो एट 8 months'an आमदारान जर तर कितें दाखोवपा जाता जाल्यार आम आदमी पार्टीच्यानूच दाखोवपा जाता हेर कोणाच्यान दाखोवपा जावपाना हे म्हज्यान फकत एक आश्वासन पोंडा लोकांक दिवपा जाता आनी गोंयचे लोक जो चोयता तुमकां जितले तुमगे फॅमिली आहाय तुमगे फ्रेंड्स आहाय आख्खे गोंयभर तुमी फोन मारा पोंडा लोकांक आनी तांकां सांगा एक चान्स दिया म्हणून आम आदमी पार्टीक आनी हो एक चान्स दिवन हे आज राजकारण बदल जो जातलो लेट अस क्रिएट हिस्ट्री इन पॉलिटिक्स 8 months एमएलए तुम्ही आम आदमी पार्टीक दिल म्हूण आनी मागीर मुखार मागीर आमी डिलिव्हर करता आमगे दोतोर हांगा एव्हरीथिंग इन कन्सेन्सीस विथ एव्हरीवन पण दोतोरा विश्वास ना तुमकां विश्वासात प्रयत्न करू नाका हे घुसपायन क्वेश्चन करनाका घरा तुगे सिलिंडर 3000 जातलो 4000 जातलो फुगार जातलो परत कोविड येतले परत त्रास जातले अशें करनाका डू नॉट ट्राय टू कन्फ्यूज एव्हरीवन इज हियर वी आर डुईंग अ व्हेरी स्ट्रेट पॉलिटिक्स एव्हरीथिंग इज इन कंट्रोल वी वॉन्ट अ चेंज हो बदल हाडपा आमकां चान्स दिया तुम्ही मिडिया आमकां चान्स दिया अशें करून जर घुसपायत रावले परत तुमकां तोच टॉपिक येतलो परत तुमकां बीजेपीच मेळटली एक चेंज करपा मेळपा Cruz, your say on this. मातसो कम आम आदमी पार्टी
गितेश नायकाक नॉमिनेट केल्लो आमच्या सिंबलाच्या झाडूचेर. सो एक न्यू फेस दिल्ली आहा फोंडाकारांक. सो आमचें अपील आहा चौकटे फोंडाकार वोटर्सांची आमचे गितेशाक सपोर्ट करचो आनी आम आदमी पार्टीक एक चान्स दिवचो. एक 8-9 म्हयन्याचें इलेक्शन एक चान्स दिवयात आनी चोयात. रेंजीन सांगले ते भाशेन जशें आमची बेनावली वेरली आमची जशें काम करतात तशेंच आमी गितेशाक घेवन आमी फोंडाय चेंज करपाक आमचो फूल तांकां सपोर्ट आसतलो. पूण एक चान्स दिवपाक जाय. एक चान्स दिलो जाल्यार ताची कॅपेसिटी कितें आहा ती ताका दाखोवपाक मेळटली. सो हांवें कोण एक अपील करता आमच्या झाडूचे एक वोट मागचो आनी ताका निवडून हाडचो. Okay, Venzi, one more thing is that जेन्ना तुमी दोगी आमदार हिंगा आसा, you all have always been talking about getting opposition at one platform in wherever you all are. पूण आयज जे पळयत जाल्यार काँग्रेस एके सायडच्यान वयता, तुमी एके सायडच्यान, दोगूय एकठांय येयल्ले जाल्यार इट वूड हॅव बीन मोर इझी. 18 तारखे मरे गोमंतकाचेर प्रेसिडेंट ऑफ द काँग्रेस हॅज कम आउट विथ वन स्टेटमेंट येयल्लो तेगेलो की तेणे म्हणजे आपल्यागे अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्डा कडेन हो MGP इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट डिस्कस केला आनी दे वील गो अहेड आनी तांकां आनी कोण नाका म्हूण 18 तारखेर तेणें ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला. सो जेन्ना दे हॅव सेड तांकां कितली जरी तर कॉन्फिडंट आहा की जो MGP कॅन्डिडेट हाडला ते कॅन्डिडेटा मुखार घेवन ते जोरी तोरी अशें करून वयतले जाल्यार हें कांय ना. आमी मेसेजूय धाडली की तुमी जर तर तुमगे काँग्रेसा जो केडर आहा जे भाशेन कॅप्टन विर्यातो म्हणटा सदांच की जो केडर आहा केडरा दिवपाचो. ते केडरा जर तर तुमी वयर काडलो आनी ते केडरा जर तर तुमी दितले जाल्यार एलायन्स करपाचो आमच्यांनी वॉलंटरी देखून येवपा जाता आशिल्लें. बट ती मेसेज तेणें आउट केली न्ही पयली. सो वी हॅव टू गिव एन ऑप्शन. आज जो जर तरी बीजेपीचे बेजार आहा जो MGPचे बेजार आहा, बीजेपी आनी MGP इज द सेम न्ही. दे आर देअर इन पावर. तांकां जर तर हॉस्पिटल चेंज करपा जाय आशिल्लें जाल्यार लढपाक गरज ना. म्हाका न्ही क्रुजा हॉस्पिटला लागून पोंडा हॉस्पिटला लागून आमकां लढपा पडटा. तांकां लढपा पडटालें. लढोन कसलो फायदो कसलें लढप जालें. तूं तुगेले पार्टनरा कडेन लढता MGP BJP लढता हॉस्पिटल सारकें करपाक आनी हॉस्पिटल सारकें जायना आनी आतां ते सरकार सारकें करना म्हूण तूं ऑपोजिशना येवन सरकाराक लढतलो. तूं सरकारा आसतो तुका ऑपोजिशन करूंक जायना मरे. तूं आज हे वाटेन येवन तूं सरकार फॉर्म करतलो 8 म्हयन्यांनी हो कॅन्डिडेट सरकार काय फॉर्म करपाना. यू आर विथ द गव्हर्मेंट न्हू. तुवें गव्हर्मेंटा आसोन विथ द गव्हर्मेंट फायल पास करून जरी तरी केल्ले जाल्यार वालोर मरे. आतां तूं ऑपोजिशनाक रावन हांचे भाशेन ओन्ली यू हॅव टू प्रोटेस्ट एंड मेक नॉयज. यू आर विथ द गव्हर्मेंट. MGP इज विथ द गव्हर्मेंट. आतां तूं गव्हर्मेंटा आसतो पोंडा लोकांक तुज्यान दिवपा जालो ना. गव्हर्मेंटा ऑपोजीट येवन. सो दॅट मिन्स वॉट तुवें जिखोन परत ते वचपा सोदता. हेची क्लॅरिटी जाय न्ही. सी वी नीड क्लॅरिटी. इट इज नथिंग पर्सनल. इट इज अबाउट इंटेन्शन ऑफ द BJP. द प्रॉब्लम इज द BJP हे सगळ्यांक घुसपावून घालता भितर. कन्वर्जन करता तें BJP. हे कोणाक समजना. हे कन्वर्जन करता तें कोणाक समजना. कोणाक कळ्ळें जेन्ना हे MLA सगळे तेच गेल्ले कन्वर्ट जाले कळ्ळें कोणाक कळना. आतां देखून कोणाक कळना की हे किंग कित्याक धाडलो. सो देर इज अ ग्रेट कन्वर्जन दॅट इज हॅपनिंग. आतां हे सेटलमेंट लँड ते सेटलमेंट आतां शेत म्हणटा. जो कोण जिखलो जाल्यार ते शेताचें परत सेटलमेंट जातलें. ही गजाल ह्यो